Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Argan Jesus. Hoglap Jesus. Mahima Jesus. Aradan Jesus. Argan Jesus. Hallelujah. 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 मगर भावनाने बहिणींनो तुमका सर्वांगी या सांजेच्या मागण्यास जमते आम्ही येवकार मागताव. आम्ही हे मागणे सुरू करूया बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Argan Jesus. Hoglap Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राजम कायो, तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संसरण जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकांदी आणि आम्ही आमचे सुटलेल्या गोष्टीताव तसे आमची पथका मोगोस आणि आमका तळणे पडून दिनाका पण वाईट अंतले आमका निवार. नमान मरी कुरपेन बरले सुमे तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे सो जेसू बगेन मुरी देवाची महिमा आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुरपेन बरले सुमे तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशी सो जेसू भगवती मरी देवाची महिमा आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुरपेन बरले सुमे तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशी सो जेसू बगेन मुरी देवाची महिमा आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesus. Argan Jesus. Hoglap Jesus. Hoglap Jesus. Mahima Jesus. Mahima Jesus. Aradan Jesus. Aradan Jesus. Hallelujah. 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 आम्ही इकडे बस स्तुती करूया आणि सोम्याची हजार फळ आम्ही मागून घेऊया. Hallelujah. 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 Worship you, Jesus. आराधन स्तुती आराधन तुका. Hallelujah. होगलाप तुका. वंदने आराधने स्वामी. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. मोगाळ भावनीनो आम्ही मस्त संगतीने आम्ही मेतेर जाऊन असता मस्त बिझी आम्ही असाव मस्त बडी मस्त कामांनी ती आमची मोत संसार जाऊन पावता. ह्या वेळार आम्ही आमकां समर्पण दिवया कित्याक देवाचे उतार म्हणटा कोरिंथीकारांक बरयल्लें पत्र 6 अध्याय 12वी आणि 13वी वळ अशें म्हणटा हांवें कितेंय करीत म्हूण तूं म्हणशी पूण हांव कितें करता तें सक्कड म्हज्या बऱ्याक पडना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हांवें कितेंय करीत वय पूण कित्याचोच हांव गुलाम जावचो ना. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमी देवाची बेबिरान नासतना मस्त बरी मस्त संगती मस्त कार्य करता पूण ते आमच्या बऱ्याक पडना. ते आमच्या आत्मीक भलायकेक जावन दी आत्मीक वाडावळेक ती बऱ्याक पडना. पूण ती आमकांच गुलाम करणं संवसाराचो गुलाम करणं संगतेंचो वस्तूंचो गुलाम खाण घेता. ह्या खातीर आमी एक घडी बरो आमकां समर्पण दिवया सुम्या मुखार. कित्याय सो हांव गुलाम जाल्यार जावंक पुरो खंयच्याय संगतीचो खाम आसो चिंत पासो एकाच रितीच्या थिंत पासो खंयच्याय आशेचो तर आमी गुलाम जाल्यार ह्या वेळार सोम्याक आमी समर्पण दिवया. ताचे हजारपण आमी मागया आनी आमकां सुटका जोड दिवया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ह्या वेळार आमी स्तुती करतना सर्व बंदडेच्यो शक्ती गुलामपणाच्यो शक्ती मोड पडटल्यो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गान जेसू. अर्गान जेसू. हालेलुया. Hallelujah. Praise you, Jesus. God, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. ಸ್ತೋತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ. ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ವಂದನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.
ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಲವು. ನಿನ್ನ ನಾಮದಿಂದ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ. ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಬಲವು ದೊರಕುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವತ್ತೋ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬಲಹೀನನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಕೃಪೆಯೇ, ನನಗೆ ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ಮಾಡಿಸಿಯಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿಯಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿರಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿರಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿರಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ Thank you, Lord. Praise Jesus. Hallelujah. ನನಗೆ ಮಾಡಿರಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Paulo sekarang beri lemotret. पहिलो अध्याय 11 आणि 12 ओळशी म्हणता, त्याचे महिमे भरीत सत्तेन, त्याच्या महिमे भरीत सत्तेन सर्व थरांनी तुम्ही बळवून जाऊन येतल्यात. बळवून जाऊन येतल्यात. कष्टानी आणि नष्टानी तुम्ही उल्हास भरीत दीग सोसनिकायेन आणि शांतीन बरोन उजवाडाच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार केल्या दायजान भागीदार जाऊनचे देणे तुमका फावो केला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमका सकत आमका बळवून जाऊनची सकत येऊनची देवा थावना आणि ती मेळची देवा थंय आमी चड आनी चड जाणवाय जोडल्या थावना. जर तर आमी मस्तपटी देवाच्या हजारपणा मुखार त्या जाल्यार येवन ताची जन्माय आमी जोडून घेता, ताच्या उतराची जन्माय आमी जोडून घेता, ताची सकत आमी जोडून घेता. आमी कितें जाताले बळवंत जातल्या, ताच्या सक्तीन आमी बळवंत जातल्या. ती सकत आमचे राज देवा देवण मागया. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಂಬಿರುವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿರುವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಶಕ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಶಕ್ತಿ. मग बळवंत करते सकत जावनास देवची सकत मग बळवंत करून दे. जन्माय मका तू बरसून घ्या, कृपे मका तू बरसून घ्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ,
ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಎತ್ತುವ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಎತ್ತುವ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಘನವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೊರೆಯುವುದು, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಘನವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೊರೆಯುವುದು, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆತ್ಮರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆತ್ಮರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆತ್ಮರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆತ್ಮರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವ ತಂದೆ, ತಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿದಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿದಪ್ಪ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ. ಆತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ಆತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಆಮೆನ್. ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ವಂದನೆ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Hallelujah. ಸ್ತೋತ್ರ, ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ವಂದನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲ 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 ಹಾಲ. ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ವಂದನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ, ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ, ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ವಂದನೆ, ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಜಯ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಜಯ ಜಯ ಜಯವು
ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಜಯ ಜಯ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಜಯ ಜಯ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಜಯ ಜಯ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಜಯ ಜಯ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಜಯ ಜಯ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಜಯ ಜಯ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ದುಃಖದಿಂದ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ದುಃಖದಿಂದ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಯೇಸು ಯೇಸುವೆ ಯೇಸು 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 ಯೇಸುವೆ ಯೇಸು ಯೇಸು ಯೇಸುವೆ ಯೇಸು ಜಯವೇ. ಯೇಸುವೆ. ಜಯ ಜಯ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಜಯ ಜಯ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಜಯ ಜಯ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಶಾಪದಿಂದ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಿಂದ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಶಾಪದಿಂದ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಿಂದ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಜಯ ಜಯ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಜಯ ಜಯ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಜಯ ಜಯ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಜಯ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಓ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ. ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟಗಳು, ಎಲ್ಲ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸ್. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ದೇವ ಅಗ್ನಿಯು, ದೇವ ಅಗ್ನಿಯು, ದೇವ ಅಗ್ನಿಯು, ದೇವ ಅಗ್ನಿಯು, ದೇವ ಅಗ್ನಿಯು. ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, 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 ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಶಂದಲ ಬಲ ಬಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. देवाचे म्हणता कीर्तन 121 खंय तावन येता पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता म्हजो आदार, सोरेस्परा तावन येता म्हजो आदार. तुजे कश्टांच्या वेळार इशीन पळोवंक पुरो, तिशीन पळोवंक पुरो, त्या सन्निवेशाचेर पळोवंक पुरो, तुज्या बॉसाचेर पळोवंक पुरो, तुज्या कामाचेर पळोवंक पुरो, तुज्या बिझनसाचेर पळोवंक पुरो. पूण देवाचे उतार म्हणटा तुजो आदार येता सोरेस्परा देवा थांव, पर्वतांचेर दिश्ट घाल. हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सर्गाक तुजे दोळे उबार. त्याचे मिनींग इतल्यांत सर्गाक तुजे दोळे उबार. देवा कडेन तूं मागण्यांत एक जा. तुजो सहकार येता, तुजो आदार येता सोम्या देवा थावन. हालेलुया. तुका सुटका येता सोम्या देवा थावन, सोरेस्परा देवा थावन, जेजूच्या नांवा थावन. मस्तपटी आमी मस्त वस्तूंचेर वखदांचेर परवस दवरता. वखदां आमकां गरज, आमकां हेर सिच्युएशनाक गरज. आमकां कशें आमचें काम सॉल्व करूंक, प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक आमी चिंतूंक जाय. पूण मस्तपटी ते मस्त चिंतून तातूंत टेन्शन आमी करता. हालेलुया हालेलुया. पूण आमचो भावार्थ मस्त धैर्य सांडून आमचो भावार्थ मस्त वीक जाता. हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. त्या वेळार देवाचे उतार आमकां करेक्ट वाट दाखयता. कितें वाट ती जावन आसा? सोरेस्परा देवातय तावन तुजो आदार येता. देखून सोरेस्पराक
देवा ती तुझो आधार तू शोध. हालेलुया. ताचे तें तू डायरेक्शन माग. हालेलुया. Hallelujah. वस्तू दई सिच्युएशन आता है मनशांचे तू Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Argan tu kasumya jisu, glab tu kasumya jisu. Hallelujah. Shala barara kashila barara kadiat. Worship you, Jesus. Aradan tu kasumya jisu. Oh, glab tu kasumya Praise you, jisu. Jesus. Vandan tu Thank you, kasumya Father. jisu. Thank you, Aradan tu Jesus. ಸ್ತುತಿ kasumya ಆರಾಧನೆ jisu. ಮಹಿಮೆ ವಂದನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Shala ba ba ಸ್ತುತಿ ba ಯೇಸುವೆ. ba ba ಹಾಲೆ ba ನಿಮ್ಮ ba ba. ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪಾವರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. तुझ्या हजारपणार म्हाका येता सुटका, म्हाका मेळटा सकत, म्हाका मेळटा भलायकी. वय सुमी हर एक आमची वस्तू आमी तुमकां समर्पण दिता. हर एक म्हजे सन्निवेश तुज्या हातान आमी समर्पण दिता. म्हजे दूख, म्हजी बेजाराय, म्हजे कुटुंब, म्हजे काम हर एक हांव तुज्या हातान समर्पण दिता. तुज्या सक्तीन, तुझ्या पवित्र, तुझ्या हजारा निमती, हजारपणा निमती म्हाका तूं सुटका दी स्वामी. हालेलुया. हालेलुया. स्तुती आराधने स्वामी. स्तुती वंदने स्वामी. हालेलुया. स्तुती वंदने. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. स्तुती आराधने. हालेलुया. स्तुती वंदने. शबा बाबा. आराधने 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 प्रिय येशु राजनिगे पवित्रात्म देवनिगे प्रिय येशु राजनिगे पवित्रात्म देवनिगे. हालेलुया. शबा बाबा बाबा बाबा. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ದೇವಾಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವನೇ ಸಲ್ಲಿಸು ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ದೇವನೇ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಈ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನೊಂದ ಮನವನ್ನು ಸಂತೈಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನೊಂದ ಮನವನ್ನು ಸಂತೈಸಬೇಕು. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ
hallelujah, hallelujah. ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮದೇವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಷೇಕ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ದೇವನೇ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ದೇವನೇ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧಿಸೋಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸೋಣ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೇಸು ಮುಟ್ಟುವ ಸಮಯವಿದೆ ದೇವರು ಮುಟ್ಟುವ ಸಮಯವಿದೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಸಮಯವಿದೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಸಮಯವಿದೆ ದೇವಾಭಿಷೇಕ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಬರ್ತಾ ಇದೆ आज सजग देवाने प्यासा आज हाजर देवाने प्यासा आज पवित्र सजग देवाने प्यासा आराधने 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 प्रिय यೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಈ ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವು ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿನಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ तुझे शक्ति है तुझे पवित्र महिमा जाऊँ बरी आवे जीवन खुद ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನೊಂದ ಮನವನ್ನು ಸಂತೈಸಬೇಕು ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನೊಂದ ಮನವನ್ನು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತೈಸಬೇಕು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ 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 Thank you, Jesus. ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ
पवित्रात्म Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. पवित्रात्म देवने तुम्ही जे या वेळार कोणाक जॉइंट पेन आसा, जॉइंट पेन पाठीच्या कणाची दूख, जॉइंट दूख आसा, गोमट्याची दूख आसा, या वेळार सुटका मेळटे आसा तुमकां. तुम्ही जे वापरते आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मस्त टेन्शन आनी मस्त डिप्रेशनाक सपोर्टला एकल्याक समजे तुका सुटका दिते आसा, सुटका दिते आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक यू जी. स्तुती करी, आराधना करी. हालेलुया, स्तुती आराधना करी. हालेलुया, 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 हालेलुया. मस्त टेन्शनार आसून कित्या निमती हे प्रॉब्लेम जाले म्हणून तूं चिंता करनासाय, त्या निमती ह्या निमती म्हणून सोदना करनासा. ह्या वेळार स्वामी जेजू तुका म्हणते आसा, सोम्याक तुजी सिच्युएशन्स पुरा समर्पण दी, सन्निवेश पुरा समर्पण दी सोम्याक. स्वामी जेजू तुजी वाट सडील करता, तुझे वाट समावाटे काढता. स्वामी जेजू तुका बसावण दिते आसा, चिंता करनाका म्हणून सांगते आसा. हालेलुया, थँक यू जीसस. पायाच्या दुखी निमती, गांठीच्या दुखी निमती, पायाची गांठी दुखी आसून चलोंक समा सुदार जायना, खुंटून चलोन आसा. ह्या वेळार तुका सुटका मेळटे आसा, भलायकी मेळटे आसा. God is healing you right now. Thank you, Jesus. Thank you. देवाचे पात्यानी दवरना. त्या वेळार तुझे हात ह्या वेळार खंयसर तुमकां दूख आसा त्या त्या जाग्यार दवरून मागा. Hallelujah. Thank you, Lord. For our anointing, Lord. Thank you, Jesus. आराधने, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति से आराधना, स्तुति से आराधना. वंदने यीशु, वंदने यीशु, आराधना स्वामी. Hallelujah. bara 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 bara. आराधने, 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 आराधने. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति आराधना, वंदने, वंदने, स्तुति आराधना, वंदने. Hallelujah. स्तुति करताना तुका सुटका मेळटे आसा, स्तुति करताना सुटका मेळटे आसा. God is delivering you right now as you're worshiping, as you're praising. देवाची सगळ्यात एवढा वाढवून असं बळान वाढवून असं. In the name of Jesus, be delivered, be set free in Jesus' name. 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 In the name of Jesus. आराधने, आराधने, आराधने. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ura baba 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 baba. देवाची येशूविನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Iri baba 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 baba. Chala bara 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 bara. Doga dam tega ganang cough atang most concrete asa, most concrete asa, most infection asa. यावेळा तुमका सुटका मेळते. दोगा दम tega ganang सुटका मेळते asa. Hallelujah. कोणा एकल्याक TB चे मस्त हे सिम्पटम्स आसले. God is healing you right now. संपूर्ण देवाची हातीने दवरून वचून तुम्ही चेक करियेत आणि जे किती तुमका बरेपण दिसून येता तुम्ही टेस्ट करतना तुम्ही साक्ष दिवन देवाक महिमा दिवची. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿಗೆ ವಂದನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಸ್ತುತಿ, ವಂದನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, 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 ಆರಾಧಿಸಿರಿ. ಅರ್ಗಾಂತು ಕಸುಮಿ, ಅರ್ಗಾಂತು ಕಸುಮಿ, ಅರ್ಗಾಂತು ಯೇಸು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತುತಿ, ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆ ತುಕ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅರ್ಗಾಂತು ಕಸುಮಿ.
Hoglam tuka sumia Jesus. Vandan Jesus, argan Jesus, aradan Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Exam खातीर कोणी मागून आसा, exam खातीर मागून आसा, प्रिपरेशन करते आसा. पूण मस्तपटी तुका ते exam क्रॅक करून जावना. या संपूर्ण बऱ्या रितीन तुका रिजल्ट मेळोन ह्या वेळार तूं मागती आसाय. सो मी देव तुका सकत दिते आसा. God is giving you grace, or God is giving the children who are praying for exams grace. सुटका तुमका संपूर्ण सुटका मिळते असा. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, praise you Father, praise you Jesus. Glory, 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 glory. Thank you Lord, thank you. Hallelujah, स्तुति वंदन है. Hallelujah, स्तुति वंदन है. Hallelujah, स्तुति वंदन है. Hallelujah. देव प्रसन्न आहे, देव प्रसन्न आहे. त्याच्या हजारपणा मुखार आम्ही हासा. सुटका दिवच्या देवा मुखार आम्ही हजर आसा. ताच्या सत्य मुखार आम्ही आसा. त्याची सगळ्यात आमचे ते आम्ही वाळोंक सोडया. आमच्या कुटुंबात आम्ही वाळोंक सोडया. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. आपल्या पुता खातीर मागची एक आवय आसा ह्या वेळार. तू दिंबेर पडून ह्या वेळार दिंबेर पडून मागून आसाय. तुझे मागणे आमी आयकत येत आसा. संपूर्ण रितीन तुझे मागणे आयकत आसा. संपूर्ण चेंजेस तुका दिसता. कुटुंबात संपूर्ण चेंजेस दिसून येतले. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is promising changes in your family. Hallelujah. Shala bara bara bara. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. अग्नि अभिषेक कर दे बरले. स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना मंदिर है. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. स्तुति आराधना. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति सिरे, स्तुति सिरे. ಒಂದು ನಿಮಿಷ एक घड़ी बोल, एक मिनट बोल आम्ही स्तुति करूया. खालच्या नावाने आम्ही स्तुति करूया. खालच्या नावाने आम्ही स्तुति. खालच्या नावाने आम्ही स्तुति करूया. सोनास्ताना स्तुति करूया. Hallelujah, hallelujah. स्तुति आराधना तुका सुनिया. स्तुति आराधना तुका सुनिया. Hallelujah. स्तुति आराधना तुका सुनिया. स्तुति आराधना तुका सुनिया. Hallelujah. Shira bara bara kashala bara kadiat kashala bara bara bara. Otto shotto bara 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 kashibala raka. Worship you Jesus. Aradan tuka somia Jesus. Arsitan tuka somia Jesus. Hallelujah. Rikala bara bara. Shotto to 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 to. Atmanabhisheka. 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 ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಾಭಿಷೇಕ. 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. Atmare, 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 Shakti needi. Atmare, 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 Shakti needi. Atmanabhisheka, 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 Atmanabhisheka. Hallelujah, 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 Hallelujah. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿದು Hallelujah, broken right now. Hallelujah, 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 Hallelujah. ದೇವಾಗ್ನಿಯೇ ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ದೇವಾಗ್ನಿಯೇ ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ದೇವಾಗ್ನಿಯು ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ದೇವಾಗ್ನಿಯೇ ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ಯೇಸು
ನೀಡುವ ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಯೇಸು ನಾಮವು, ಸೌಖ್ಯ ನೀಡುವ ಯೇಸು ನಾಮವು. ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಸೌಖ್ಯನಾದೇನ. ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಸೌಖ್ಯನಾದೇನ. ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಆತ್ಮದಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಭಿಷೇಕ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಸೌಖ್ಯನಾದೇನ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಸೌಖ್ಯದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಸೌಖ್ಯದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಸೌಖ್ಯದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಸೌಖ್ಯದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಸೌಖ್ಯದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಸೌಖ್ಯದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಸೌಖ್ಯದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಸೌಖ್ಯದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಸೌಖ್ಯದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಸೌಖ್ಯದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ, we set free Jesus. ದೇವ ಅಗ್ನಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ be released in Jesus name. 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 Be released right now in Jesus name. ಆತ್ಮನಾಭಿಷೇಕ, ಆತ್ಮನಾಭಿಷೇಕ, Thank you, Lord. ಆತ್ಮನಾಭಿಷೇಕ, ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಆತ್ಮನಾಭಿಷೇಕ, ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ. ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು, ಯೇಸುವಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯು, ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು, ಯೇಸುವಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು, ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಿನ್ನ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ
जे सकत यावेळेला गॉडचे मॉर्निंग इज मोर देवाची सकत वाढवण्याची असता मस्त जणांचे शिराने वाढवण्याची दिसते असा देवाची सकतचे ह्या वेळेला तुमच्या शिराने वाढवण्याची असा मस्त जण बीपीचे प्रॉब्लेम असले बीपीचे प्रॉब्लेम असले नर्व्हचे प्रॉब्लेम असले तुका सुटका मिळते असा गुण जाते असा या वेळार संपूर्ण तिची भलायकी मिळते असा देवाची सकत या वेळा वाढवण्याची असा संपूर्ण रीतीने सगळ्या तुझ्या काळजात सगळ्या तुझ्या सत्याची स्तुती करूया देवाची सकत वाढवण्याची असताना वाढवण्याची असा You're getting healed from issues in the blood pressure. Blood pressure issues are being healed. Be healed in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus Christ. रक्ताच्या नाळाने तुम्हाची सकत वाढवण्याची असा रक्ताच्या नाळाने वाढवण्याची असा सर तिची पीडा गुण जाते असा हालेलुया गुण करते सकत वाढवण्याची असा हालेलुया संपूर्ण तिची भलायकी मिळते असा हालेलुया बिडुगडे ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ Thank you Lord thank you Jesus ಆರಾಧನೆ 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 Thank you Lord ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ 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 worship you Jesus ಆರಾಧನೆ 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 Thank you Lord thank you Jesus praise you Father glory Lord hallelujah ಆರಾಧನೆ 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 Thank you Lord ಆರಾಧನೆ 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 Thank you Lord hallelujah ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ एकल्याक मस्त शुगर नेमकी मस्त प्रॉब्लेम्स आहात कुडीन मस्त प्रॉब्लेम्स आहात मस्त गायान जाते तसा त्याला मस्त इश्यूज जाते तसा या वेळा देवाची सकत वाढवण्याची आसा पण तुम्ही जे कोणाक ह्या वेळार तुम्ही क्लेम करना तुमचे हिलिंग तुमचे मेडिसिन तुम्ही कंटिन्यू करया आणि तुमची डॉक्टराक मेळोन कितें इम्प्रूवमेंट आहा ती प्रूव करून घेया ते मेडिसिन तुम्ही कंटिन्यू करूंक जाय वखद तुम्ही कंटिन्यू करूंक जाय आनीक देवा कितें तें भलायकी मेळ्ळी ती तुम्ही मेडिसिनाक निमती आनीक डॉक्टरा निमती ती प्रूव करूंक जाय ते बरेपणाला ऑटोमॅटिकली तुमचे डॉक्टर कोण फिजिशियन्स आसात ते ऑटोमॅटिकली ते उणें कर मेडिसिन उणें कर दितात तुमीच ताची आलोचना काणी येवन मेडिसिन स्टॉप करचे न्ही पूण देवाचेर आमी पातयेनी दवरया कित्याक म्हळ्यार मस्तनाक भलायकी मेळटी आसा मस्तनाक तुमच्या शिराशिरान देवाची सकत वाडोवण्याची आमी दिसली आमकां दिसली हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या वेळार कोणी एकलो कितें काम पेंडींग आसा बिल्डिंगाची कामगी बिल्डिंगाची सेलाचें काम जावंक पुरो तें पेंडींग आसा अर्द्यार आसा ह्या वेळार तुमी मस्त मागून आसल्यात ह्या वेळार स्वामी जेजू ते क्लियरन्साची सावंड दिते आसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस प्रेज यू फादर ग्लोरी जीसस ह्या वेळार आमी अर्गां दिले सुम्याक दिले सर्व बरेपणा केले सर्व बरेपणा ताच्या सत्य खातीर ताच्या अभिषेका खातीर आमी अर्गां दिवया हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू लॉर्ड हालेलुया थँक यू होली स्पिरिट थँक यू जीसस हालेलुया स्तुती आराधने स्वामी वंदने स्वामी स्तुती आराधना हालेलुया स्तुति वंदने हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया 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 थँक यू जीसस ह्या वेळार आमी देवाचे उतार आयकूंक येताना सुम्याची सकत तुमच्या सेवकाचेर देवान येवन दी म्हणून आमी मागया पवित्र आत्म्याची सकत देवान येवन दी म्हणून मागया आनी आमी कांच आमी सुम्याक समर्पण दिवया ते उतार आमी आयकूंक येता ते उतार आमचे ती सकत आमची ती भलायकी आमची ती पवित्र आत्म्याची जानवाय सड भरून दी म्हणून मागया आमकां ती समजोनी मेळोन दी म्हणून मागया आनी ते उतार आमचे ती बदलावन हाडून दी म्हणून मागया हालेलुया प्रेज यू जीसस प्रेज यू फादर ग्लोरी जीसस हालेलुया हालेलुया प्रेज यू फादर थँक यू लॉर्ड हालेलुया थँक यू
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाची स्तुती केली, देवाक मेहरगान दिले, देवाची महिमा आमी वाक्यान दिली. जायते अभिषेक पवित्र आत्म्याची सकत देवान आमकां फावो केली आनी ती पवित्र आत्म्याची सकत आमचे ते आसा जाल्यार आतां आमकां देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जिवंक की तसो पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता. आज आमी कान गेलो विशय आज आमी पळयता आमच्या ह्या क्रिस्तांव समाजांत जावंक पुरो आमच्या फिरगेचेंत, जावंक पुरो आमच्या वाड्यान, जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांनी, जावंक पुरो आमकां आमच्या दियेसींत क्रिस्तांवां मदें एकवट उणो जाला. मस्त एकवट आमचे कडेन उणो जाला. आमी कलें जाल्यार कशेंय जाल्यार चलता म्हणून आमी चियेता, पूण आज आमचो एकवट उणें जाल्ल्या वरवीं आमच्या एकवटांत समस्या आयिल्ल्या वरवीं आज आमी थोड्या कश्टांत आमी पडल्या म्हणयत आनी आमकां सारकें एक खंयच्याचें विरोधपण करूंक आमचें तें आज सकत उणी जाल्या. कित्याक म्हळ्यार आमचें तें एकवट उणो जाला. आमचें तें एकवट आसा जाल्यार जर आमच्या कुटुंबांत आमचो एकवट आसा जाल्यार आमच्या कुटुंबाक कोणूय पाड करूंक जायना. ह्या खंयच्याय रितीचे अवघडा येतना, अणवार येतना, पिड्याशिड्या येतना आमच्या कुटुंबांत एकवट आसल्यार ताचे विरोध झूज म्हणून आमकां जैते बंद जावयेत. आमच्या फिरगेचेंत जर एकवट ना जाल्यार आमच्या फिरगेच्यांनी आज प्रत्येक जावन कातोलीक पवित्र सभेत आज आमच्या फिरगेचेंत प्रत्येक जावन दुसऱ्या पुरा सोडया आमचे ते फिरगेच आमी कान घेवया थंय आमकां एकवट नातुरलो आमकां पळोवंक मेळटा. देखून देवाचें उतर सांगता जर आमी सगळीं एकाच कुडीचे सांदे म्हणून आमी सगळे जेजूक पातयेता जाल्यार, जेजूक आमचो देव म्हणून वाखनता जाल्यार, ताका आमी स्विकार केला जाल्यार तो आमचो रक्षक म्हणून, तर आमी ताच्या कुडीचे सांदे कशे असतात. जर एका आमच्या कुडीन पळया, आमच्याच कुडींत जायते विश्व आसात, खंयच्याय एका विश्वाक दूख जायत जाल्यार सगळ्या कुडीकच दूख जाता. तशेंच आमची पवित्र सभाय, आमची फिरगेची जर आमी एकवटीत ना जाल्यार थंय घुस्पट गंदोळ चड जाता. देखून आमी एकवटीत आसूं जाल्यार हर एक क्रिस्तांव आमच्या फिरगेचेंत आमी एकवटीत आसूं जाल्यार, आमच्या वाड्यांत आमी सगळे क्रिस्तांव एकवटीत आसूं जाल्यार, आमच्या कुटुंबांनी जर आमी एकवटीत आसूं जाल्यार आमकां कोणाच्यानी हालोवंक जायना. देखून आज हांवें एक विशय विसरून काडलो, तर आमच्या फिरगेच्यांनी, आमच्या कुटुंबांनी आमचो एकवट कसो आसा. युनिटी इन द चर्च आनी आमच्या इगर्ज माता म्हळ्यार आमची फिरगेज, आमचो एकवट कसो आसा. नेक्स्ट आमी आमच्या कुटुंब पळयल्यार आमच्या कुटुंबांत आमचो एकवट कसो आसा. भाव भयणी मदें, आवय बापाय मदें, जाव्या मदें, ह्या सुने मदें कसो पुरो एकवट आसा हें पुरा आमी समजून कान गेल्यार देव कितें आमचे तावन आशेता गे म्हणून आमी एक विशय आज आमी नियाळ करया. देव आमचे तावन कितें आशेता आनी देव आमचे तावन कितें तो आशेवन आसा तें आमी कितें देवाक दिवयेत, कशें आमी देवाची सेवा करयेत, कशें आमी एकवटीत जावयेत. देखून आमी आज तें नियाळ करया. एफेसकारांचें पत्र आमकां सांगता 4 अध्याय 13वें वाक्य. एफेसकारांचें पत्र 4 अध्याय 13वें वाक्य सांगता अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरले वरवीं पयल्या सुवातेर देवाचो पूत कोण जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ दवरल्या वरवीं आनी ताची गूंड जानवाय जोडलेले वरवीं, देवाची गूंड जानवाय आमी जोडलेले वरवीं आमी क्रिस्त थंय शेवटी एकवटता. तर आमी जेजू कडेन एकवटाचे जाल्यार, देवा कडेन आमी एकवटाचे जाल्यार आमकां देवाच्या पुता थंय भावार्थ आमी दवरिचे आनी ताची गूंड जानवाय आमी जोडिचे. ह्यो दोन संगती आमचे थंय आसा जाल्यार आमी देवा थंय एकवटीत जाता. तशें जाल्ल्यान एकवटून आमी जाणटी जाता, आमची वाडवळ जाता, जानवायन आमची वाडवळ जाता, आमी जाणटी जाता आनी जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेक भरतेक आमी पावता. क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे भरतेक आमी पावता. क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे भरतेक आमी पावता. तर आमकां पयल्या सुवातेर एकवटीत आमी देवा कडेन एकवटीत जावन रावल्यार, जेजू कडेन एकवटीत जाल्यार मात्र आमी पवित्र सभेत एकवटीत रावयेत
आमी आमच्या फिरगेचे ते एकवटीत रावयेत, आमच्या कुटुंबातही आमी एकवटीत रावयेत. जर देवा कडेन आमी एकवटीत ना, जेजूचेर आमचो भावार्थ उणो आसा, तर आमी पवित्र सभेंत एकवटीत रावोंक की आमी थंय फेल जाता. तशेंच आमी इगर्जमाचे ते आमी एकवटीत रावोंक की आमचें उणेपण थंय दिसून येता, वाड्यांत आमचें उणेपण दिसून येता, कुटुंबांत आमचें उणेपण दिसून येता. ह्यो चड संगती देवांतय आमी एकवटीत रावले वरवीं मात्र आमी संवसारांत आमच्या प्रत्येक जावन क्रिस्तांव धर्म म्हणटा आमी सगळे क्रिस्तांव कोण क्रिस्ताक पात येतात सगळे क्रिस्ताचेच ते आनी तांचे थंय एकवटीत रावोंक आमकां जाता. देखून देवाची सकत, देवाची काकुळत, देवाची कृपा आमकां मेळटा मगोच्या भाव आनी भयणी. देखून आमी ताचे ते एकवटीत रावोंक जाय. जेजू कडेन आमी भावार्थान जियोंक जाय आनी सर्गींची जाणवाय हांवें आनी तुवें जोडूंक जाय. आनी सर्गींची जाणवाय जोडले वरवीं आमी जेजूच्या परिपूर्णतेच्या भरतेक आमी पावता. जेजू कसो परिपूर्णतेक पावलो तो संपूर्ण जालो गी तशी आमी आमच्या कुटुंबांत आमी संपूर्ण जावंक जाता. तशेंच आमी आमच्या वाड्यांतय संपूर्णकायेक आमी पावता, आमच्या फिरगेचेंती आमी संपूर्णकाय पावता. पूण हाचें सगळेचें मूळ कारण कोण? देव जावन आसा. तर देवांतय आमी एकवटीत रावोंक देव आज आमकां आपणे दिता. जेजूचेर भावार्थ दवरूंक आमकां आपणे दिता. सर्गींची जाणवाय जोडूंक देव आमकां आपणे दिता आनी ताच्या पुता बरी आमी परिपूर्णतेक पावोचे म्हणून जेजू देव आमकां आपणे दिता. हे सर संगती आमकां ह्या संवसारांत आमी भावार्थान एकवटान रावचे जाल्यार ह्यो संगती आमकां बारीक गरजेच्यो म्हणून सांगता. देखून आज आमी पळयता पळया कोरिंथकाराचें पयलें पत्र, पयलो अध्याय 10वें वाक्य, कोरिंथकाराचें पयलें पत्र, पयलो अध्याय 10वें वाक्य. आतां भावानो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुमचे लागीं परतून मागतां, तुमचे मदें एक सारकी भावना आसा जाय. म्हळ्यार एका मनाची एका काळजाची आमी आसा जाय. एक सारकी भावना, आमचे चिंतप एक जायचे, आमची बगनां एक जायचे. तशें जाल्यार मात्र मुखार सांगता पळय, तुमचे मदें थंड आसा न्हय, तुमचे मदें विंगड तुमी आसों नजो, थंड आसों नजो. आमच्या आज कुटुंबांतय आमी थंड आसा, वाड्यांतय आमी थंड म्हळ्यार ग्रूप करचे, ग्रुपिजम. कुटुंबांत जाल्यार पळया एक 4 भुरगीं आसा जाल्यार दोगां एक ग्रूप, दोगां एक ग्रूप, नाजाल्यार तेका एक ग्रूप जावन एकल्याक हिंसूचे. ह्यो पुरो संगती कुटुंबांत आज करतात. ग्रुपिजम जाता. ग्रुपिजम केलें हें सैतानान करचें. ग्रुपिजम देव बिलकुल कुटुंबांत ग्रुपिजम करना. जर आमी एका ग्रुपिजमांत आज जॉयन जाले जाल्यार खंडीत आमकां कोण कंट्रोल करता की म्हणून आमी चिंतीचे. देव कंट्रोल करता की ह्या सैतान ह्या संवसाराचो अधिपती देवसार कंट्रोल करता आमकां म्हणून चिंतीचे. देखून आमी ग्रुपिजम पळया आज फिरगेच्यांनी पळया हर एक फिरगेच्यांनी पळयल्यार ते ग्रुपिजम आमकां पळोवंक मेळटा. एक एकल्या ग्रुपाक पळयल्यार एक सभेक पळय आनी एकल्याक जायनातले बरी आनी जायते जाणां म्हळ्यार तांचे मिसांव हाय म्हूण चिंतात. हर एक ग्रुपिजम आमच्या इगर्जांनी जाल्ल्या वरवीं आज आमच्यो इगर्ज्यो कितें जाल्यात मुखार वचोंक शकनात. मुखार वचोंक भावार्थान जावं दी, थोडी बरीं कामां करचीं जावं दी, ताका पुरो अडखळ येता आमचें तें ग्रुपिजम आसल्यावर. क्रिटिसिजम केल्ल्या वरवीं एकल्यान बरें काम करतना आनी एकले सपोर्ट दिनात आमच्या फिरगेचेंत. पळयता तुमी तुमच्या फिरगेचेंत पळय आमच्या हर एकल्याच्या फिरगेचेंनी आज परिस्थिती अशीच जाल्या. आमकां कित्याक आज ग्रुपिजम जाय आमच्या? आमी हर एकल्यांनी एकच एका निजा देवाक आराधन करूंक इगर्जेक वेचें. एकच तेका जेजूक आमी मिसांचें बलिदान भेटोवंक आमी इगर्जेक येचें. पवित्र आत्म्याची सकत मागोवंक त्या इगर्जेक येचें आमी. तर आमी एका देवा तें एकवटान जाताना आमचे मदें ग्रुपिजम कोण करता? सैतानाचें कामंत जावन आसा आमकां ग्रुपिजम करचें. एक ग्रूप करणे, एक थंड करून आमकां वेगळा सार करचो, विंगड करचे, आमचे बॉल मोडून उडोवंक प्रयत्न करचे. हें सगळें सैतानाचें काम जावन आसा. देखून आज परत देव आमकां उलो दिता आमी एकवटीत जावची गरज आसा. फिरगेचे खातीर आमी एकवटीत जायचे, आमच्या पवित्र सभे खातीर आमी एकवटीत जायचे, आमच्या कुटुंबा खातीर आमी आज एकवटीत जायचे, बरी कामां करच्या खातीर आमी एकवटीत जायचे. हर एक संगती कितें आमच्या मतींत आसलें तें सगळें सांडून आमी ताका बोट चुकून हाका बोट चुकून हांवें फाटीं रावचें हें सारकें न्ही. आमी सगळ्यांनी मुखार वचचें, एकवटीत जायचें. कित्याक म्हळ्यार मुखले दीस तितले बरें ना ते येदोळ मुसत चल्ले वरी. जर आमी एकवटीत ना जाल्यार, जर आमी एकामेका एकवटीत ना जाल्यार खंडीत जाल्यार आमकां आमचें पडणें गॅरंटी आसा मुखल्या दिसांनी मगच्या भाव आनी भयणी. देखून आमी सगळे मस्त कश्ट आसात वय,
पूण आमी एकवटीत जावची गरज आसा. देव आमकां आपोवण दिता एकवटीत जावचे खातीर मोगाच्या भाव आनी भयणी. आनी आमकां सांगता किर्तनाचो ग्रंथ 130 आनी 3 अध्याय पयले वाक्या. किर्तनाच्या ग्रंथांत आमी वाचता 103 आनी 3 अध्याय पयले वाक्या. भाव जर एकामेका एकवटान जियेतात पळया ते कितलें बरें आनी कितलें सोबीत. प्रेज द लॉर्ड. आमी कुटुंबांत एकवट कितलो गरजेचो म्हूण सांगता. एका भावा भयणींनी एका आवयच्या भुरग्यांनी एका पोटांत तावन आयिल्ले भाव भयणी जर आज पंगड करते जाल्यार, जर एक दोगां एक जावन आनी एकल्याक हिंसितात जाल्यार, आनी एकल्याक सकला घालूंक पळयतात जाल्यार, आनी एकल्याक कितें करतात म्हूण पळयतात जाल्यार, तर आमी देवाक कितलें लेख दिवंक आसतलें मोगाच्या भाव आनी भयणी. देव आशेता बाबाव एक जर एकामेका बाय मोगान जियेतीत जाल्यार ते कितलें बरें आनी कितलें सोबीत. आज भाव म्हणटना भोव करचे बरीत जाल्यार न्हू भाव जावन उरोनात. पूण थोड्या संगतींनी थोड्या कडेन हो एकवट आसा. संपूर्ण ना म्हणून हांव सांगना, पूण थोड्या कुटुंबांनी हो एकवटीत आसा. एकामेका आदार दितात, एकामेका कितलींशीं जाणां मोगाच्या भाव आनी भयणी आज कुटुंबांत एकवट हाडच्या खातीर पेसाडचेलीं आसात. सक्कड नॅगेटीव ना, जायत्यो संगती पॉझिटीव आसात आमच्या कुटुंबांनी. पूण सगळ्यांनी आमी पॉझिटीव आसचे म्हणून देवाची आशा. देखून आमी एकामेका बाबांच्या आदाराक वचचे, बाबांच्या कुमकेक वचचे, भयणीच्या कुमकेक वचचे. देखून जायतीं आज घरचीं पळया, घरचीं नवीं मनशां येतात घरा. जावंक पुरो ती एक पूत काजार जातना एक सून येता. त्या सुनेक घरच्यांनी सून म्हणून स्वीकार करच्या बदलाक आपलीच धूव म्हणून स्वीकार केल्यार ते जाल्यार खंयचेय पक्षपात येना न्ही गे. आनी थोड्यांनी भायर दिल्लीं आसात, तरी तिची धुव जावंक पुरो आनी कोण भायर दिल्लीं आसली थंय भितर येवन खेळचीं आसात थोडी, आनी तांचे कुटाम विबाड करचे आसा. देखून तांचे फारीक फोन घेतलो म्हणटा सर दिसपड देव तांकां सोडिना. तशें करूंक एक कुटुंबांत तुमी विबाड करूंक पळयतात जाल्यार, एक कुटुंबांत पंगड करूंक पळयतात जाल्यार ते कठीण शिक्षेक वळख जातली म्हूण सांगतात देवाचें उतर. देखून आमी कुटुंबांत पंगड करूंक वचूं नजो, कुटुंबांत एकवट करूंक वचचें, एकवटीत आमी जायचे. कोणी येवं दीत आमच्या घरांनी, आमच्या घरची आमच्या भायलीं ती चेडवां आमच्या घरांनी येतानाय, ह्या भायले ददले आमच्या कुटुंबांत येतानाय, जावंक पुरो तुमच्या धुवेक काजार जातना भायलो एक सिरको भुरगो तुमच्या घरान येताना ताका बरें करून स्विकार करा. कितें आसूंक पुरो सोडून 10 बोटां एकतल्याक नात, एक बोट एका सायजाचें आसा. पूण कुटुंबांनी तशेंच पुरा सक्कर सांगले बरी आसना, पूण एकामेका आमी पंगड करनातले बरी पळोवन काण घेवचें तें काम जावन आसा. जेन्ना म्हणसर आवय बापूय आसतात तेदोळ म्हणसर ती कुटुंबाक एकवटीत दवरतात. जेन्ना ती आवय बापूय त्या कुटुंबांतल्यान मेकळी जाली, मागीर 3 तिरकूट जालें, मागीर ना आतां काल्याकेच्या आमी घरा आमची आवय आसल्या जाल्यार आमचो बापूय आसल्या कित्याक उरलीं, कित्याक आमकां एकवट दवर नजो. आवय बापूय आसतना मात्र एकवट गी, आवय बापूय नासतना कित्याक एकवट ना. एकवट दवरचे प्रयत्न केल्यार आमकां जाता मोगाच्या भाव आनी भयणी. तूं खंडी जावन कितलेंय तुमी विंगड रावा, कालें करा, एक भाव ह्या भयणी विशयंत तुमकां खंडीत ताचो मोग तुमच्या काळजान पेट्टा. मुखार तुमी रागान आनी कालें करता जावंक पुरो, पूण आनीकी तुमच्या काळजांत भितर वचून पळयशात जाल्यार थंय तुमच्या काळजांनी मोग पेटिल्लो खंडीत आसता मोगाच्या भाव आनी भयणी. देखून आमी स्विकार करीचे पयल्या सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी एकवट हाडूंक बाबाव आनी भोबोन्यांनी एकामेका माया मोगान एकवटान जियेल्लें देव आशेता आनी तसल्या कुटुंबांक देव आशिर्वादीत करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एफेसकारांचें पत्र आमकां सांगता 6 अध्याय 2 ते 4 वाक्य अशें सांगता. एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 2 to 4. देखून आमी कशें जायचे, कशें आमी एकवटी समाजे सदांच ल्हानवीक जाया. हांव तोडलो म्हजे कडेन 4 कास आसात, म्हजे व्हडले घर आसा म्हणून हांवें कोणाचेर दुसऱ्यांचेर आमी अधिकार चलोवंक जायना, दुसऱ्यांक आमी टॉर्चर करूंक जायना. पयल्या सुवातेर जर तुका कुटुंबांत एकवट हाडूंक जाय गे, तूं ल्हानपण आपणाय, ल्हानवीक जा म्हणटा. जावंक पुरो तुज्यान सगळ्यांत तूं व्हडपण आसा तुज्यान, पूण कुटुंबाक ल्हानवीक जा. ल्हानपण तुजें ल्हानवीक बळी जाया.
भोळ्यापणान चला. अहंकार गर्व देवा मुखार दाखोवचे न्हय. अहंकार गर्व कुटुंबान दाखोवचो न्हय. अहंकार गर्व वाड्यान दाखोवचो न्हय. अहंकार गर्व फिरगजेन दाखोवचो न्हय. अहंकारांक देवाचें उतर सांगता मरियमाच्या स्तुती गायन तुमी वाचल्यार लुकाच्या पयल्या अध्यायांत गर्व्यांक धुस्पट आयला म्हणटा, अहंकारांक सकला घाला म्हणटा. आनी कोणाक ल्हानांक ल्हानवीक असल्यांक बळी असल्यांक उंच उबारला म्हणटा. देखून मगच्या भावा आनी भयणी, आमी अहंकार दाखोवन सकला भरच्या बदलाक बळी जावन वयर वयचें बरें न्ही गे. देवाच्या खुशे प्रकार जिवनचें बरें न्ही गे. बळी आनी सोंसणीक जावन चला. सोंसणीकाय आसूं दी. थोड्यांक कांय सोंसणीकाय ना. एक कालें कितें जाल्यार फिरगजेंत जालें ताका विरोध एक पंगड बांदून जालो. त्या याजका विरोध पंगड, त्या गवळी परिशद विरोध पंगड, त्या SVP विरोध पंगड, त्या आनीक खोयरा विरोध पंगड, असले पुरा पंगड करून सैतानाची कामां करच्या की कितले जाण आज फिरगजांनी विबाड आनी करतात. कुटुंबांनी विबाड करचे आसात. तशेंच वाड्यांत असले परिस्थिती आसात. ह्यो पुरा बदलीच्या मगच्या भावा आनी भयणी, हे सारकें जाय तें देवाचें उतर फावो ते पर्यंत ट्रेनिंग आमच्या पवित्र सभेन नातिल्ले वरवीं आज हे पुरा हाचे विशयान बरी शिकोवन जर हर एका फिरगजांनी कुटुंबा विशयान बरी शिकोवन एकवटा विशयान बरी शिकोवन मेळ्ळ्या जाल्यार खंडीत जावन लोक परिवर्तन जातलो. आमी लोकांक तो दुरसंग प्रयोजन ना, कित्याक लोकांक ती शिकोवन मेळिल्ली जाल्यार त्यो बेजीक संगती, त्या फावंडेशन ऑफ द क्रिश्चानिटी, ह्यो पुरो संगती तांकां मेळिल्ले जाल्यार खंडीत लोक अशें करतो ना. कित्याक खंय मनी शिक्षणाचो अभाव आसा आमचे थंय देखून एकामेका आमकां दुबाव उपजला. देखून अभावूत दुबावाक कारण, कितें उणेपणांत आज दुबावाक कारण, कितें वायटाच्या सत्तेत आज आचमकांत येवन आमचे थंय धाड घाल्लें आसा. आमच्या फिरगजांनी धाड घालती आसा, आमच्या वाड्यांनी धाड घालती आसा, आमच्या कुटुंबांनी धाड घालती आसा. आनी गरज घालतलो शिव. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत सांगले बरी, शिव केदाळा तुमकां गिळचें म्हणून तो राखोन आसा. पेद्रूक सांगलेले जेजू, पेद्रू पळया, ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तुज्या वयर अधिकार काण गेला म्हणटा. संवसाराचो अधिपती कोण? सैतान देवसर आमचे वयर अधिकार काण गेला. ताणें कित्याक आमकां ताळूंक, आमकां ग्रुपिजम करणं, पवित्र सभेतान विंगड करूंक, ग्रुपिजम करणं, इगर्ज मतेतान विंगड करूंक, ग्रुपिजम करणं, आमच्या वाड्यान जरची कितें कामां ताचेतान विंगड करूंक, ग्रुपिजम करणं, आमकां कुटुंबांत विबाड करूंक, ही पुरा सैतानाची कामां आज नाश करूंक म्हणून मगच्या भावानी भयणी, म्हाका आनी तुका देवानी ह्या संवसारान धाडला ही बरी कामां करूंक आनी बरी शिकोवन हर एकल्याक दिवंक. आनी बेज्ड क्रिश्चानिटी, त्या पवित्रपणांत कशें क्रिस्तांवपण आमी जियेचे. क्रिस्तांवपण म्हळ्यार कितें? बेजीक संगती, फावंडेशन ऑफ द क्रिश्चानिटी, ह्यो पुरा आमी एकामेकाक सांगून एकामेका कुमक करून आमच्या फिरगज्यो आमी बरी करूंक आसा, आमचे वाडे आमी बरे करूंक आसात, आमची कुटुंबां आमी बरी करूंक आसात. मग ते दाळा समाज ऑटोमॅटीक बरी जाता. देखून आमी एकवट सांचो न्ही मगच्या भावानी भयणी. एकवटांत आमी जिवंक आशेचे, एकवटांत आमी जिवंक फुडें सरेचे म्हणून सांगता. अशें पळयात मुखार सांगता, पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यांत, पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यांत एकामेका ते समाधान जिवन वो एकवट सांबाळूंक तुमी प्रयत्न करा. तुमकां पवित्र आत्म्यान एकवट आयल्यान आनी एकामेका थंय समाधानान जिवन वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. तशें जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोण्याक आटापला एकच बरवसो आनी एकच पवित्र आत्मा वरी तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. आमी सक्कड क्रिस्ताक कोण एकवटला, आमी सक्कड एकच कूड. देखून आनी एकल्याक आमी इन्सूंक जायना, आनी एकल्याक आमी पयस करूंक जायना. कस्तांत असलेल्यांक आदार दिवंक आमकां सदांच देवान आपोण दिला मगच्या भावान भयणी. देखून क्रिस्त हांव म्हळ्यार आनी एक क्रिस्त म्हाका आनी तुका जावंक देवान आपोण दिला. आनी एक क्रिस्त हांवें आनी तुवें जावंक, ते दाळा मात्र हांव क्रिस्त हांव जाता. क्रिस्त हांव जायचें जाल्यार आनी एक क्रिस्त जावंक हांवें प्रयत्न करीचे. क्रिस्तान ह्या संवसारांत एकवट केलो. ह्या क्रिस्तांव सगळ्या आमकां क्रिस्तांवां खातीर मात्र जेजू ह्या संवसार आयिल्लो न्ही. हर एक ह्या संवसारांत कोण जल्मोन आयला ताच्या हर एकल्या खातीर जेजू आयिल्लो जावन आसा. देखून आज आमी हें समजून काणगेचे रोमकाराचें पत्र आमकां सांगता 15 अध्याय 5 आनी 6 वाक्यां. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 15 वर्स 5 and 6 अशें सांगता. हे सोंसणीकायेचें आनी उत्तेजनाचें मूळ जावन आसलेलो देव. सोंसणीकाय आनी उत्तेजन, हेरांक उत्तेजन दिवचें, सोंसणीकायेन हेरांक उत्तेजन दिवचें, हे असो मूळ जावन आसलो देव तुमी जेजू क्रिस्ताच्या देखी प्रमाणे
जियेशे तुमकां एक मनाची करूं. जेजू क्रिस्ताची जिणी कशी आसा ताचे बरी आमी जियेशे आमकां एका मनाची करूं म्हणून सांगता सांत पाऊल रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत ताचें मागणें जावन आसा. देखून आमकांय एका मनाची एका काळजाची करच्या खातीर आमी एकामेका खातीर मागचे. आमच्या फिरगेचे खातीर आमी प्रत्येक जावन मागचे. कितलोसो जण आज मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी एका दिएसीसींत आसा जाल्यार आमी आतां मंगळूर दिएसीसींत आसा. जर आमी मंगळूर दिएसीसी खातीर इंटरसेशन करना जाल्यार आमी आमच्या फिरगेचेंत आसा. जर आमच्या फिरगेचे खातीर आमी इंटरसेशन करना जाल्यार एका वाड्यांत आमी आसा त्या वाड्या खातीर आमी इंटरसेशन करना जाल्यार एका कुटुंबांत आमी आसा त्या कुटुंबा खातीर आमी इंटरसेशन करना जाल्यार कशें आमी एकवटीत रावचे. तर कोण आमकां एकवटीत करूंक साध्य आसा. पूण देवान निर्मिल्लें सगळें आमच्या जिवितांत घडयचें जाल्यार आमी एकवटीत जायचे. परत एकवटी आमी एक जायचे. आतां कश्टांच्या काळार आमचे विरोध उठलेले सगळे वारे वदाळ थंड जायचे जाल्यार आमी परत एकवटीत जायचे. आमचे बळ आमी दाखयचे. हर एक प्रतिभटनांनी काले करता आसतना खंडीत जावन आमी एकामेका आदार दिवचे एकामेका उत्तेजन दिवचे. कित्याक कोण कितें करता जाल्यार आमच्या एकवटा खातीर करता म्हणलें समजून कितें वायटाक करता ताका तुमी सपोर्ट दिनाकात पूण कितें बरें करता ताका सपोर्ट दिया. एकवटीत जाया म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र सांगता 2 अध्याय 3 आनी 4 वाक्यां. फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 3 and 4. स्वार्थक पडून वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. पळया पयलें स्वार्थाक पडून स्वार्था खातीर कांय करनाकात. आमी हर एकल्यान कितें करचें जाल्यार आजकाल स्वार्था खातीर आमच्या कुटुंबांत कालें करचें जाल्यार आमी स्वार्था खातीर आमकां नांव जाय आमकां फेम जाय. नेम एंड फेम आमकां गरजेचें. आनी आमी ही गरजेन ती कांय करचें जाल्यार आमची नांवां उलोवन सांगचें उलोवकान सांगचें थंय आमकां त्या वेदीचेर बसून सन्मान आमकां जाय. जेजूचें काम करतल्यांनी कोणेंत सन्मान आशेवचें न्हय. तेन्ना मात्र जेजू तांकां सर्गींच्या राजान सन्मान करतलो. तुमी ह्या संवसारान सन्मान स्विकार करता जाल्यार सर्गींच्या राजान तुमकां सन्मान आसचो ना. कित्याक सर्गींच्या राजा सन्मान तुमकां संवसारी मेळोन जालो. प्रत्येक सर्गींच्या राजा कित्याक सन्मान जाय. देखून पवित्र पुस्तक अशें सांगता. देखून सोंसणीकायेचें पळया स्वार्थाक पडून वा पोकळ दवले खातीर तुमी कसलेंत करिनाकात. बगार खालत्या मनाची जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हणून तुमी लेखा. हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण लेखा. हे मात्र आमी लेखना केदाळाय आमींत बरी म्हणचींचे. पळया चड जावन सगळ्यांनी आमी बरी आनी प्रत्येक जावन ह्या मागण्याची आसात तरी ती आमींत बरी म्हणचींचे. मगाच्या भावा आनी भयणी एक तूं मागणें करताय पुरा करताय पूण तुज्या की मागणें करिनातली थोडी तुज्या की बरी जिणी जी येतात तें कळीत आसचें. कितलींशीं जाणां आज फिरगेचेंत हांवें एक मागणेचो मनीस मागणें करता म्हणटाना म्हणजे की कितल्या की भगवंत पवित्र जिणी जियोवची फिरगेचेंत आसात तें पळयचें आमी. देखून म्हजेंच वडीपण चिंतून म्हजें तें करून गेल्यार ते फायदो ना मगच्या भावा आनी भयणी. देखून हेरां आमच्या की चड बरी आसात म्हणून आमी समजचें. देखून तुमचो तो स्वंत आदाय सोदिनाकात. तुमचो स्वंत आदाय सोदिनाकात पळयनाकात. बगार हेरांचेंय बरेंपण तुमी सोदा. आमी कितेंय आज करता जाल्यार आमच्या स्वंत कुशेन करता. आमकां स्वंत आदाय मेळच्या खातीर मागता. आज आमकां कितें म्हळ्यार आमची कुटुंबां पुरा ल्हान जाल्यान एक बापूय आनी आवय आनी तांकां एक दोगां भुरगीं आसल्यार आसलीं नाल्यार एकच भुरगें जालें. तितल्यांत कुटाम म्हण चिंतें. उरलीं भाव भयणी काटान पडून आमकां कितें गरज तांचे ती कालें थंय कितें आमी कितें दुबळी आसतना रांदे कालें आमकां दिलां गे या आमकां कालें पळयलां गे. असल्यो परिस्थिती अलें उतार आमकां मेळटा आजकाल आयकोंक जायते कडेन. आनी विशेश जावन कुटुंबांत दुस्मान काय पळयल्लें आमी पळयता. जर कुटुंबांत आमचें तें एकवटीत ना जाल्यार वाड्यांत आमी कशें एकवटीत आसचें. वाड्यांत आमी एकवटीत ना जाल्यार फिरगेचेंत कशें एकवटीत आसचें. फिरगेचेंत आमी एकवटीत ना जाल्यार समाजांत कशें आमी एकवटीत आसचें. देखून आज आमचे वयर इतलें पुरा चलता पळया. आज कोणाक दुसऱ्या पंगडाच्या कितेंय वायट जाल्यार तें आमकां न्ही आबा तें तांचें न्हय. अवली परिस्थिती आसा आमच्या आज प्रत्येक जावन ह्या रोमन कॅथलिकांचे मोतीचे चिंता म्हळ्यार तेय क्रिस्ताक परगट करतात. तेय आमच्याच पक्षाचे म्हणून चिंतूंक ना. जेजून क्लियर सांगलां जे कोण म्हज्या पक्षाचे तांकां तुमी आडय नाकात म्हणलां.
ते आमच्या जेजूची कोण सुवार्ता परगड करता ते आमचेच कित्याक ते विंगड पंगड जावन गेल्या जावंक पुरो तांकां ह्या समजुनी कांय तितली मेळोना जावंक पुरो ह्या कितेंय तांच्या जिवितांत तसली कोडू घडितां तांच्या जिवितांत घडलां जावंक पुरो तशें कांय भायर गेल्यात की हर एकल्याक एक एक कारण आसता मगच्या भावा आनी भयणी सक्कड एकतल्याक आसनात पूण तांकां कितें जाताना आमी संतोश पावचे देवाक हे मानवत म्हूण चिंतात गी देव कितें संतोश पावतलो की जर खंयच्याय एका पंगडाच्यांक आज दर मारतात आनी तांचे कितें इगर्जे पिठो करता जाल्यार आमी सुरक्षीत आसा कातोलिका म्हणून चिंता जाल्यार खंडीत देव हे मानवत गी आज जो कोण तो पळय कश्टांत आसा तोय जेजूची सुवार्ता परगट करता पूण आमकां करूंक जायनातलें तो करता आमी आमच्या कंपाउंडाक सीमीत जाले आमी आमच्या कंपाउंडा भितर मात्र आमच्या कंपाउंडा भितरय आमची कार्यां करूंक आमी आज भिवचे परिस्थिती आयल्या तसलेंय चलता थोड्या फिरगज्यांनी अशें पुरा चलता देखून मगच्या बाबा भयणी आमची सगळी आमचींत कोण क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करतात ती सगळी आमचीत खंयच्याय पंगडाची जावं दी खंयचेय लायफ ते जावं दी जेजू थंय आमचें लायफ आसतना आमी तांचे बरीच न्ही आज तांकां फाल्यां आमकां देखून आमी तांकां कितें जाताना आमी संतोश पावचे नाका बागार आमी तांकां सपोर्ट दिवचे कित्याक देवाची सुवार्ता परगट करचे ते आमी सगळे एकच कित्याक देव म्हाका आनी तुका बिलकुल पक्षपात करिना आमी तर पक्षपात कशें करचें आमी कित्याक आमी आमची सर सपोर्ट आमच्या फिरगजेक ना जाल्यार आमचो सपोर्ट आमच्या समाजाक ना जाल्यार आमचो सपोर्ट आमच्या कुटुंबान ना जाल्यार आमचो सपोर्ट आमच्या वाड्यान ना जाल्यार आमी क्रिस्तांव कसले क्रिस्तांव म्हणून चिंतयेत कसले क्रिस्तांव म्हणून आमकां देव लेखीत हें आमी समजून काणगेच्या मगच्या भावा आनी भयणी देखून क्रिश्चानिटी म्हणटाना आमचो पयले एकवट फस्ट येता एकवट असल्यार मात्र आमकां सगळ्यांक बरेंपण जातलें जो आमचो वांजेल सांगता 13वा अध्याय 30 आनी 5 वाक्यां जॉन चॅप्टर 13 वर्स 35 सांगता एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे शिश्य जावन सुस्त म्हूण समेस्तांक कळीत जातले आमी एकामेकाचो मोग आमी काली ही आमच्या पवित्र सभेक मात्र सीमीत जाल्ले न्हय आमी सगळ्या संवसाराक सीमीत जाल्ले आमी सगळ्या पंगडाक सीमीत जाल्ले आमी देखून आमी एकामेकाचो आमी मोग केल्ल्या वरवीं मात्र आमी जेजूचो शिश्य म्हूण कळटाल आमी थोड्यांचो द्वेश करचो आमी थोड्यांक खांडलचें आनी थोड्यांक खंडन करचें आनी काल म्हजेंत कर म्हजेंच म्हणलें तितलें मात्र दवरून आमी जियेल्यार जायना कित्याक आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय जेजून कसो मोग केलो ताका मारलेलें त्या जुदेवांचोय मोग केलो फरिसांचोय मोग केलो शास्त्रींचोय मोग केलो आनी निमाणे आमी सर्वांचो सगळ्या पातकांचोय मोग केलो ताणें तर ताच्या मोगा खातीर ताका मेळिल्लें कितें ताणें दाखयलेलें मोगा खातीर ताका मेळ्ळे कश्ट जरबंदाचे मार ताका मेळ्ळे कांट्याचो मुकुट ताका मेळ्ळे ते प्रत्येक जाण नालिसाय ती लज हें सगळें ताका भोगूंक मेळ्ळें आनी त्या 3 किल्यांनी उमकळचें जालें कठोर मरण जंय ताका मेळ्ळें कित्या खातीर ताणें तसो मोग आमकां दाखयल्ल्या खातीर मोगाक विरोधपण आसत देखून आमी कितलो विरोधपण आसल्यार एकामेकाचो मोग करया आमच्या प्रत्येक जावन आमच्या कातोलीक इगर्ज मातेचो आमी मोग करया आमी इगर्जेंत एकवटीत जाया हर एक लोक हर एका वाड्यांतले फिरगज गवळी परिचय जावं दी सगळे संघ संस्थे जावं दी ह्या फिरगजीचो विगार जावं दी आमी एकवटीत जाया आमी एकवटीत जाल्ल्या वरवीं मात्र आमची फिरगज उदरगतेक पावता आमची फिरगजेन बरेंपण करूं जाता बरेंपण आमकां करी येता दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक पावूं येता आमी एकवटीत जाल्यार खंडीत आमकां पळया मगच्या भावा आनी भयणी एक ईर आसल्यार कोणाकय मन नुडयत सगळी सारोण तुमी हातून काडया तितले की कोणाच्यानी मोडूंक जायना देखून आमी सगळीं कुटुंबां एका फिरगजेन जर 350-400 कुटुंबां आसात एका फिरगजेन जाल्यार 1000-2000 कुटुंबां आसात ती सगळीं कुटुंबां एक जाती जाल्यार एकवटीत जाता जाल्यार तांचे विरोध येतलो कोण आसा मगच्या भावा आनी भयणी मकाबेच्या पुस्तकां आमी वाचता पयल्या मकाबाच्या पुस्तकांत 3रो अध्यायांत थंय झूद तो कसो आपल्या इस्रायल परजे खातीर झगडीं करता कसो तो जिखता हे पुरो सांगती कित्याक ते एकवटीत जाले ताणें एकल्यान एकवटीत केलें जुदेव लोकांक थंय शिंपण पडलेल्या लोकांक सगळें एकवटीत केलें रानांनी ते रावले आनी तांकां बोल दिलें आले आमचो देव असो देवाक तांणी आराधन केलें सर पडून ताका आराधन केलें ताचे कारणान सलाह मागली देवान सांगलें आले हांव आसां तुमचे संगता झूज मारा म्हणून हर एका झुजान तांकां जैते वंत केलें दावीद इतलें झुजान जिखलो कसो एकवटीत रावले वरवीं त्या परजितांक एकवटीत रावले वरवीं ताका त्या लोकांचो सपोर्ट मेळ्ळे वरवीं आज मगच्या भावा आनी भयणी एका फिरगजेच्या विगाराक जर लोकांचो सपोर्ट आसा तो विगार खंडीत जावन बरीं कामां करूंक शकता जर लोकांचो एकवट ना तोय वगेत बसता ताका केल्या गरज आसा गे
परिस्थिती खंय मुसर पावले आज आमी एकवटीत नातलेले हे खंडीत जावन हे सत जावन आसा मगच्या भावा आनी भयणी आज क्रिस्तांव मध्ये एकवट पाड जाला एकवट आमी विभाडला एकवट आमी कित्याक आमचो एकवट नालिसायक पडलो आज मगच्या भावा आनी भयणी देखून आज पयल्या एका टायमार आमी एकवटीत जावन आसल्या एकवटीत जाल्ल्या वरी आमी जैतवन जातल्या आज आमच्या मध्ये एकवट नातल्या वरवीं आज आमची परिस्थिती खंय मुसर पावल्या पळया आमकां सपोर्टाक कोण आसा पळया आज मगच्या भावा आनी भयणी हे अशें केदाळाय जावंक सोनूचो जेजू देखून सुवांचो वांजेल सांगता आमकां 17 अध्याय 20 आनी 3 वाक्यां जॉन चॅप्टर 17 वर्स 23 हे जेजून केल्ले मागणे बापा लागीं थंय म्हणटा हांव तांचे थंय आनी तुमी आनी तूं म्हजे थंय आसोन तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं दी जेजून मागलेले मागणे आपा बापा लागीं तांचो एकवट संपूर्ण तरान कसो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा एकवटीत आसात देखून आमी सकट एकवटीत जावं दी म्हणून जेजूचे मागणे आज हे जेजूचे मागणे काल जाला आमी जेजूचे मागणे निर्फळ केला मगच्या भावा आनी भयणी हे जेजूचे मागणे कार्यगत करूंक हांवें आनी तुवें साकार दिवचे आसलो हांवें आनी तुवें जेजू सांगता रावून आमी एकवटीत जावन दाखयचे आसलें पूण आमच्या मदें खंय आसा एकवट आज खंय आसा हे मागणे खंय गेले जेजून केल्ले मागणे आज हे फळ दिवंक कितें आसा कोण हांवें आनी तुवें हें फळ दिनातले बरी हें केलां जावंक पुरो हें उतार पळया देखून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं तवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें जेजू आमचो मोग करता जशे बापी आमचो मोग करता आनी आमचो मजतदार आमकां देवान मजतदार म्हूण पाठयल्लो पवित्र आत्माय आमचो मोग करता आमी कशें ते एका देवतेन ते एक जण एकवटीत आसात गे तसे आमी ह्या संवसारांत सगळे क्रिस्तांव कोण क्रिस्ताक पाती येतले क्रिस्ताचे पाटलावदार कोणीय ते जावं दी आमी एकवटीत रावंक जाय आमी एकवटीत जावंक जाय देखून हे आपोवणें देवान आमकां दिल्लें जावन आसा जुवांवचें पयलें पत्र 3 अध्याय 14वें वाक्य सांगता 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 14 अशें आमकां सांगता आमी मरणांतली भायर सरन जिविताक उतरल्या आमी मरणांतली पळया मरणांतली भायर सरन जिविताक उतरल्या म्हणून आमी जनाव देखून जेजू क्रिस्त आयिल्लो आमकां मरणांतावन जिविताक हाडच्या खातीर देखून आज जेजू आयिल्ले वरवीं आमी मरणांतावन जिविताक आयल्या म्हणून आमी जनाव आमच्या भावांचो आमी मोग करता जाल्ल्यान पळया आमच्या भावांचो आमी मोग करता जाल्यार हें आमकां कळटा प्रेज द लॉर्ड जर आमच्या भावा भयणीचो मोग करता जाल्यार मात्र आमी जिविताक पावल्या म्हणून अर्थ जर आमी भावा भयणीचो मोग करना जाल्यार कितें सांगता पळय जो कोण मोग करिना तो आनीक मरणाच्या पासांत आसा जो कोण आपल्या भावाचो मोग करना जो कोण आपल्या बहिणीचो मोग करना जो कोण आपल्या आवय बापायचो मोग करना जो कोण आपल्या बायले भुरग्यांचो मोग करना जो कोण स्त्री आपल्या घोवासांनी भुरग्यांचो मोग करना ती आजुनी पातकाच्या काळोखांत आसात ती यमकडेच्या केस्तींत आसात ताचे तावन आनीक कितें भायर येवना जेजू क्रिस्त आयला तांकां सोडोवंक जेजू क्रिस्तान तांकां सोडवण दिल्या पूण आजुनी ती काळोखांत आसात आनीक काळोखाच्या पदवेन ती आसात देखून ती एकामेकाचो मोग करूंक शकनात देखून एका भावाक पातकी भावाक तो काण घेवंक शकना पातकी भयण आसा जावंक बरें ताका काण घेवंक शकना आमी पवित्र आमी भाग्यवंत म्हूण चिंताव मागण्याची मनशां थोडी आमी भाग्यवंत ना आमच्या चड भाग्यवंत दुसरो लोक कितलो गी जियेता पयले संत भक्तांची जिणी पळयल्यार तेंकां एक सिंपल जिणी जिवन आज केदी व्हडली संत भक्तां जाल्यात आनी आमकांय संताच्या त्या पट्टेक मेळोवंक आसा जाल्यार आमकांय शांतीपणाचें जिवीत जिवंक देवान आपोवन दिलां आमकांय ह्या संवसारांत एकवटाचें जिवीत जिवंक आपोवन दिलां देखून आमी एकवटाची जायचे माया मोगाचें जायचे सुदारसून व्हरतलीं जायचे पवित्र पुस्तक आमकां सांगता मोगाच्या भावा आनी भयणी तिताक बरयल्ल्या पत्रांत 3 अध्याय 9 वाक्या तिताक बरयल्ल्या पत्रांत 3 अध्याय 9 वाक्या म्हणटा थंय पळया पूण उपकारा पडनातलेले प्रस्ताप उपकारा पडनातले प्रस्ताप वंशावळीची सोदना आनी नियमशास्त्रा विशयांतले वाद विवाद वा झगडी ह्या सर्वांतून तुमी आलाग रावा ह्यो संगती खंय उपकारा पडनातले उलोवणे मस्त जाणां उपकारा पडनातले उलोवणे तांचे तावन इल्ले पयस राव थंय वचनाकात तांचे थंय तुमचो एकवट आसूं दी तांच्या कामांनी तसल्या वायट कामांनी तुमी इनवॉल्व जायनाकात म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक वंशावळीच्यो सोदना आमकां गरज ना आमचे वंशावळ पुरो आमकां कितली वळख आसा तितलीच पुरो आनी म्हणटा नियमशास्त्रा विशयांतले वाद विवाद
वादविवादाक तुम्ही वसनाकात. कोणी वादविवाद करतले मस्त आसात आज मगच्या भाव आनी बहिणी, वादविवाद करूंक वसनाकात. नियमशास्त्रा विशयन ह्या देवाच्या उतराचे वादविवाद करनाकात. तुमकां समजणी मेळ्ळी तितली पुरो, ताचे की बरी समजणी मेळ्ळी जाल्यार पवित्र आत्मा कडेन मागा, तुमकां समजणी देव दिता. कितल्यान जाय तुमची कॅपॅसिटी कितली आसा म्हणून देवाक गुप्त आसा, तितल्यान तो तुमकां दिता. तुमचे कॅपॅसिटीच्या वयर देव दिल्यार तुमचे ब्रेन काले क्रॅक जावंक आसा, ती फुटोन सोंग आसा, ते सगळे आट आपंक जायना. आमच्या हे देशा मेंदांत ते आट आपंक जायना, हे देश आमच्या काळजांत तेंपर आट आपंक जायना. आमकां कितलो कॅपॅसिटी आसा, कितले आमचे पावर आसा, तितले मात्र देव आमकां दिता. देखून वाद विवाद सोन सोडा, झगडी सोन सोडा आनी ह्या सर्वांत तुमी आलाग रावा. हे सक्कड पोकोळ बाडाय उलोवंक जायत, शिवाय हेर कित्याकी उपकारना. पोकोळ बाडाय उलोवंक जाय दुसऱ्या खंयच्या कितें उपकारना म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. देखून ह्यो संगती पुरो आमी पयस करीचे म्हणून सांगता. 2 तिमोथी chapter 2 verse 15-16 सांगता. तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र 2रो अध्याय 15 आनी 16 वाक्या. तूं देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हणून दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. तूं देवाची मानवताय जोडल्या, तुवें देवा सांगता तूं आसाय, देवाचो कसो मोग करताय तशें हेरांचोय तूं मोग करताय. एकामेकाचो मोग केल्ल्या वरवीं मात्र देवाचो तूं मोग करताय म्हणून समजता. जर तुमी एकामेकाचो मोग करना जाल्यार देवाचो मोग कसो करचो. दिसानांतल्या देवाचो मोग करता म्हणून सांगताय, पूण दिसच्या भाव भयणीचो तूं मोग करनाय जाल्यार दिसानांतल्या देवाचो मोग कसो करचो. देखून ह्यो संगती पुरा तांचे तावन जाल्लो मनीस म्हणून दाखोवन दिवंक तुमी प्रयत्न करा म्हणटा. आजचे आपलें कसब करूंक लजन येतलेल्या वावुराड्या बरी जा आनी स्वताचो संदेश परगट करच्यांक फाटीं फुडें तूं पळय नाका. सता खातीर कालें करूंक तयार जा. सत लिपोवन दवरूंक सोडी नाका. सत उगडापें कर. तुका सकत आसा, तुका बळ आसा, तुका काही बेंबिरान दिसता जाल्यार पवित्र आत्मा कडेन माग आनी सत उगडापें जायजेत, सत उगडापें करिजेत. कित्याक आमी देवाची भुरगीं, देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र सांगता. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 13 आनी 14 वाक्य सांगता. 3रो अध्याय 13 आनी 14 वाक्या. एकामेका सोसून व्हरा, एकामेका सोसून व्हरा आनी एकामेका दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बक्षाने सोम्यान तुमकां दिला त्या बक्षाने बरी जावं दी. आमी पळय जेजून ह्या खुर्सात हांव आमकां बक्षिताना आमचें कसलें कंडिशन ताणें करूं ना, पूण सगळें आमकां ताणें बक्षिलें. हें शगून पळया, पूण ह्या सोर शगुना परस चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग. मोग हे शगून संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. मोग आसल्यार मात्र आमकां एकवट, मोग आसल्यार मात्र आमी इगर्जेन फिरगेचो एक मोग आसा, जे त्या लोकांचो एक मोग आसा, त्या दळा आमकां एकवटीत करूंक खंयचेय अडखळ आसची ना. देखून आमी एकामेकाचो मोग केल्ले बरी. आमी ज्या फिरगेजेंत आमकां देवान दवरलां त्या फिरगेचोय मोग करया, त्या फिरगेजेंतल्या लोकांचोय मोग करया. देखून माये मोगान एकवटान जिवंक आमी फुडें सरया म्हणटा पवित्र पुस्तक. हेब्रेवांक बरयलें पत्र सांगता 13वो अध्याय 1 वाक्या. हेब्रेव chapter 13 verse 1. भावा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाकात. एकामेकाचो मोग करचो एक सोडी नाकात. कित्याक एकच ते कंडिशन आमकां देवान घालां, जेजून घालां, एकामेकाचो मोग करा म्हणून. जर आमी सक्कड एकामेकाचो मोग करया, हर एकल्याच्या कश्टांत आनी स्पंदन करया, आमी एकवटीत जाया. आमी एकवटीत जाया. एक ग्रूप, एक कुटुंब म्हळ्यार एक ग्रूप आसले बरी. एक ग्रूप तातूंत पंगड आसचे सारकें न्ही. देखून आमी सक्कड एकवटीत जाया म्हूण सांगता. पेद्रूचें पयलें पत्र 3रो अध्याय 8वें वाक्य सांगता. 1 Peter chapter 3 verse 8. शक्य तुमी सुमेस्तानी एका मनाची जाय. शक्य कालें कितें आसूं दी, कितेंय आमचें घुस्पट गोंदळ आमचें आसूं दी, पूण जाल्यार आमी एका मनाचे एका समेस्तानी एका मनाची जाय. आमी सगळीं फिरगजगारां एका मनाची जाय. आमी सगळीं आमी एका वाड्या घरां एका मनाची जाय. आमी सगळीं एका कुटुंबाची एका मनाची जाय. आमी सगळे समाजांत दळा एका मनाची जावंक वावर करूंक जाता. जर आमच्या कुटुंबांतूच आमी एका मनाची नांव जाल्यार आमी कशें आमी वाड्यांत एका मनाची जावची. थंय सगळे घुस्पट गोंदळीत आसता. कोणेंय बरें केल्यार ताका विरोध उलोवंक जाता आनी कालें करूं जाता. फिरगेचें दीत आसतना घुस्पट गोंदळ जाता. देखून आमी पयलें एका मनाची जाय म्हणटा. एकामेकाचें सुख दूख चिंतली जाय. एकामेकाच्या सुखांतय आमी सांगत आसचे, दुखांतय आमी सांगत आसचे, चिंतली आमी जाय. भावा भयणीचो मोग करतली आमी जाय. दयाळ करण्यो करतली जाय. खालत्या स्वभावाची आमी जाय. पळया
भरपूर संगती देवा तावन येतात ह्यो पुरा कलत्या स्वभावाची एकामेका एकवटाची माया मागाची दिनपणाची दयाळाची आमी जाय जायन पवित्र पुस्तक सांगता देखून रोमाघराले पत्र सांगता सांबाळून बरल्या रोमाघराच्या पत्रांत 12 अध्याय 4 आणि 5 वाक्य आमकां अशें सांगता रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 4 and 5 सांगता जशें एक कुडीन साबार सांदे आसून हर एका सांद्यांक वेगवेगळें काम म्हूण आसा पळय आमच्या कुडींत कितले सांदे आसात एकल्याक एक काम दिलां आमी तें सारकें करना जाल्यार कालें जाल्यार तक्षण डॉक्टरारशीं येता कितें म्हणी ऊन आसा की पळया म्हणून एक उठोवंक तांकां जाल्यार बाबा ते सोसूंक तर जायना एक फावटी कशें म्हणी करन एक डॉक्टरा कडेन करनी वकात करनी की कशें म्हणी बरें जावया म्हण जाता तशेंच आमी सगळे पळया तशेंच आमी साबार जाण आसां तरी एका फिरगजेन साबार जाण आसां एका कुटुंबान साबार जाण आसां एका वाड्यान साबार जाण आसां तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर्व एक कूड जावन आसां एका कुटुंबाक प्रॉब्लेम जाता जाल्यार म्हाका प्रॉब्लेम जाल्ले बरी म्हज्या फिरगजेन कितें प्रॉब्लेम जाता जाल्यार म्हाका प्रॉब्लेम जाल्ले बरी म्हज्या कितें ह्या जागाक प्रॉब्लेम जाताले ते म्हाका ह्या प्रॉब्लेम जाल्ले बरी खंयच्याय एका कुटुंबांत पिडे आसता जाल्यार ते म्हाका पिडे आयिल्ले बरी तांचें स्पंदन करचें म्हजें आनी काम देखून सांगता तशेंच आमी साबार जाण आसां तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर एक कूड जाता एक कुडीच्या विविध सांद्या बरी आमी एकामेका मेळून आसत जाय एका कुडीन कशे सांदे मेळून आसात तशें आमी कुटुंबांत मेळून आसत जाय तशें आमी वाड्यांत मेळून आसत जाय तशें आमी फिरगजेनी मेळून आसत जाय सगळ्यांत आमी एक जावन जिये जाय म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक पेद्रूचें पयलें पत्र 4 अध्याय 10वें वाक्य सांगता 1 Peter chapter 4 verse 10 सांगता देवाच्या विविध देण्यांची आडळतेदार तुमी जाल्ले बरी पळया देवाच्या विविध देण्याचे विविध देणी देवान आमकां दिल्यात देखून आमी विविध देण्याचे विविध आडळतेदार आमी ह्या संवसारांत आडळतेदार आमी फिरगजेन आडळतेदार आमच्या वाड्यान आडळतेदार आमच्या कुटुंबांनी आमी सगळे आडळतेदार म्हणटा सांगता तुमी जाल्ले बरे आडळतेदार तुमी जाल्ले बरे हर एकलो आपणाक मेळ्ळ्या तें देणें एकामेकाच्या सेवेंत उपयोग करूंक एकामेका सेवा करूंक उपयोग करूंक एकामेका आदार दिवंक उपयोग करूंक हर एकल्यांक विविंगड देणी दिल्यांत मगच्या भवानी भयणी सकडांक एक देणी नांत विविंगड देणी म्हजे कडेन आसली देणी तुमचे कडेन आसची नांत तुमचे कडेन आसली देणी म्हजे कडेन आसची नांत विविंगड सेवाची देणी आमचे कडेन आसा ती सगळी आमच्या फिरगजेच्या बऱ्यापणा खातीर उपयोग करया ती सगळी देणी आमच्या वाड्यांतल्या बऱ्यापणा खातीर उपयोग करया ती सगळी देणी आमच्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर उपयोग करया रोमकाराचें पत्र सांगता 14 अध्याय 21 पयलें वाक्य रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 1 अशें सांगता भावार्थांत अस्कत आसलेल्यांक तुमचे मदें स्वागत करा भावार्थ पळया आमी मागण्याचे मनशां म्हणटा मागण्या घरा मात्र एकवटीत जाल्यार कितें फायदो भावार्थ नातल्यांकी लागीं हाडा म्हणटा भावार्थ नातल्यांकी आमच्या पंगडान मेळया म्हणटा तांचो भावार्थ घट जावं दी देखून आमी काली मागण्याची मनशां इंगट पंगड खंय गेल्यार आमी मागण्याची मनशां काजाराच्या माटवा गेल्यार आमी इंगोड बसचे आमच्या वाड्यान खंयचे प्रोग्राम जाताना आमी इंगड बसचे आमच्या खंय इगर्जेंत प्रोग्राम जाताना आमी इंगड बसचे हेरां कडेन आमी बरसना तें कित्याक आमी बरसचे हेरां कडेन भावार्थ पळया आमच्या मदें स्वागत करूंक सांगता भावार्थ नातलेल्यांक अस्कत आसलेल्यांक आमच्या मदें स्वागत करूंक देव आपण दिता तांची खासगी अभिप्राया विशयंत तांचे लागीं तुमी तर्काक रावचे न्हय तांची खासगी कालें आसूंक बरो ती मस्त जाणांक आज कित्याक इगर्जेंत आज वांटे पांटे जाल्यात कित्याक ग्रुपिजम जाल्यार सगळ्यांक कांय मनान दुखलां कोणी तरी बरें करतना वायट उलयल्यार हांवें खालें करचें हांवें खालें हेचें म्हण जाता पूण देवाचो मोग जोडलेली मात्र ताका परत कॅर करनात देवाचो मोग जोडलेली ताका परत कॅर करनात कितलेंय तुका विरोधपण मेळून दी कितलेंय तुका वायट म्हणून दीत कालेंय म्हणून दीत जाय जाल्यार आनी कितेंय म्हणून दी कांय प्रॉब्लेम ना देवाच्या मोगांत आमी करूंक जाता देखून तो देवाचो मोग आमी अनुभव करूंक जाय म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता देखून पळया रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 21 सांगता आमी कशें जिये जगी म्हणून थोड्यांक थोडे पटी काले म्हणटात थोडी मांस खायनात थोडी सोरो पियेनात ओके सोरो पियेल्ल्यांक आमी बुधबाळ सांगयेत अरे बरें न्ही म्हणून पूण मागीर आखरेक तसो कालें कोत्ता की ताका ताची म्हणली जबाबदारी ताका आसा न्ही गे ताची म्हणली एक जबाबदारी आसा ते सोडचें ताचें काम सांगचें मजान तुजें काम खंडीत देखून तुळ्या मांस खायनासतना सोरो पियेनासतना आनी
तुजो भाव सुकोन पडोवंक वा तसो भावार्थ हालोवंक कारण जाता तें खंयचेंच तुवें करिनासतना रावल्यार बरें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून एफेसकारांचें पत्र आमकां सांगता, एफेसकारांचें पत्र 5 अध्याय 11 वाक्या, एफेसियन्स चॅप्टर 5:11 सांगता, काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. तितलेंच न्हय तसल्या कामाचेर तुमी निशेध उसारा. काळोखाचीं कामां, गुपीत कामां आनी हेरां विशयांत तांकां सिरकावून घालची, पासान सिरकावून घालची तरी कामां. असलीं पुराय कामां थोड्या भुरग्याची आनी थोड्याक थंय संघ संस्थांनी पुराय चलतात. एकल्यान बरेपणान ताका कशें सिरकावून घालचें, ताका कशें सकयल घालचें. आनी थोड्यांक आलें एक उद्योग काण घेवचो भारी आशा, थंय काम करनाले कांय व्हड न्हू, उद्योग व्हडले काण घेतात पूण काम कांय करनात. मागीर तशेंय जावं नजो. उद्योग काण घेता जाल्यार तो उद्योग तो आसा जाल्यार तुका कितें रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा ते सगळें तुवें पाळूंक जाय, बऱ्या तरेन करूंक जाय. नाजाल्यार त्या उद्योग तूं योग्य न्हय न्हय. त्या उद्यातान तुवें भायर येचें बरें, तुका करूंक जायना जाल्यार. देखून एका उद्याक कोणें आपोवणें दिवचें? लोकांनी तुका आपोवणें दिता जावंक पुरो, लोकांनी तुमकां वोट घालून विसरून काडचें जावंक पुरो, पूण देवान तुका त्या उद्याक निर्मिल्या शिवाय तो उद्यो तुका मेळना. मगोच्या भाव आनी भयणी, देवान पिलाताक सयत सांगिल्लें जेजून तितल्यान तेणें तुका वयर तावन तो अधिकार दिनातलो जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलो तो अधिकार नातलो. तर पिलाताक अधिकार कोणें दिल्लो? देवानंत दिल्लो. देखून आमकां हर एकल्याक जें कितें फिरगेचेंत उद्योग दिता जावंक पुरो, वाड्यांत उद्योग दिता जावंक पुरो, ह्या कुटुंबांत एक उद्योग म्हळ्यार मुखार वचोंक तुका खंयच्याक उद्योग दिता जावंक पुरो, ते सगळे देवा हातावन येवचें. देवान तुका विसरून काडचें त्या उद्याक. देवान तुका विसरून काडल्या शिवाय तो उद्योग तुका मेळना. देखून देवान दिल्लो उद्योग फावते बरी योग्य रितीन तो पाळूंक जाय, योग्य रितीन तो करूंक जाय. त्या वेळार मात्र देवाची आशिर्वादां त्या कुटुंबाक येतात. मगच्या भाव आनी भयणी, देखून काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालचें सोडया आनी तितलेंच न्हय तसल्या कामाचेर निशेध उसारा म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. आनी निमान जावन कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र सांगता 6 अध्याय 14 वाक्या, 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 6:14, तुमच्या जिणेच्या जुवाक अनुभवार्थ सांगता, कांद दिनाकात. जायतीं आजार आमी क्रिस्तांव कुटुंबां बळ्या मस्तुपटी आक्रिस्तांवांनी करच्या पुजा पाठ कितें आसा तातूंत आमी इनवॉल्व जाता. आमी अक्रिस्तांवाचो मोग करनाका म्हणून पवित्र पुस्तक सांगना, तांचो मोग करा, कित्याक तांकां आयरसलें देवानंद. पूण तांणी करचे ते पुजा पाठ आसात पळय तातूंत तुमी इनवॉल्व जायनाका म्हूण सांगता पळया. तुमच्या जिणेच्या जुवाक अनुभवार्थ सांगता, कांद मारी नाकात. आनी बऱ्यान आनी कोट्यान एक जोत जावन वेचें कशें, उजवाडान आनी काळोखान सांगता जिवोवचें कशें. देखून आमी सगळे उजवाडाचे भुरगीं, जेजू क्रिस्ताचे भुरगीं, आमी उजवाडाचे भुरगीं. कित्याक जेजू क्रिस्त जावन आसा संवसाराचो उजवाड आनी सैतान जावन आसा ह्या संवसाराचो काळोख. आनी आमी काळोखाचो मोग करचो सोडया आनी जेजूचो मोग करया आनी काळोखाक आमी पाठ करया, उजवाडाचो आमी मोग करया. आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावया, एकवटीत जावया. मगच्या भाव आनी भयणी, हर एकाच्या कश्टां दुखांत आमी एकवटीत जावया आमी आमच्या फिरगेचेंत, एकवटीत जावया आमच्या वाड्यान, एकवटीत जावया आमच्या कुटुंबांत आनी गरज पडटना एकवटीत जावया आमी समाजान सयत एकवटीत जावया. आमचो एकवट दाखया. आमी एक, कित्याक क्रिस्त सांगता आमी एक कशें तशेंच हर एकल्यान आमी एक, आमचो एकवट आमी दाखोवया आनी खंडीत जावन त्या दाळा ह्या संवसाराचेर आमी जय जोडटले. आमचे विरोध येवचे सगळे वायटाच्या शक्तीचेर आमी जय जोडटले आनी आमच्या कितें धर्मा विरोध पुरा जाता ताचे वयरी आमी जय जोडटले. कित्याक आमी एकवटीत जायचे, आमी एक जायचे म्हणून देवाची आशा आज हें उतर तुमच्या मुखार आमी दवरलां. खंडीत जावन अशे विशयान आमी नियाळ करया आनी जाता तितले तर्फेन आमी हे उतर आमी हेरांकी समजोवचे बरी फॉरवर्ड करया. हेरां ती आयकोन दित आमच्या फिरगेचेंत एकवटीत जावं दी लोक, आमच्या वाड्यांनी एकवटीत जावं दी लोक, आमच्या कुटुंबांनी एकवटीत जावं दी लोक, आमच्या समाजांत ती गरज पडटना आमी एकवटीत जाया. आतां आमी एकवटीत जावचो वेळ लागीं पावला. इत्त आईन घडी ओत्तू वेळ जावन आसा आमी एकवटीत जावचो. फाल्यां म्हणून राखून रावचें नाका. आयचे दिसा एक निर्धार आमी कान घेवया. म्हज्या फिरगेचेंत कितें आसूं दी हांव म्हज्या फिरगेचें घेतलो. म्हजी फिरगत सोडून दुसऱ्या कडेन धांवून कित्याक पाड करचें म्हजें जिवीत. म्हजें फिरगेचें सवाय मोग करूंक आसा. म्हज्या फिरगेचें हांव येतलो. कितें हांव वायट जाल्यार हांव तें फेस करतलो. हांव धैर्य काण घेतलो, मुखार वेतलो म्हळ्यार एक निर्धार काण घेवन आमच्याच फिरगेच्यांनी आमी बरें करूंक गेल्यार, आमच्याच वाड्यांत आमी बरें करूंक गेल्यार, आमच्याच कुटुंबांनी आमी बरें करूंक गेल्यार खंडीत आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून आमी
दाखोवन दितले आनी जेजूचो आमी मोग करता म्हणलें हेरांक समजतलें आनी पवित्र तुमचें मजत म्हाका आनी तुका सदांच आमकां मेळटलें. इतलें आमच्या मतींत आज आमी दवरया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज आमी मागया. जायत्या जाणांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां. ज्योती डिसोजा तिच्या भुरग्यां खातीर बरो फेथ येवच्या खातीर मागोवंक सांगलां. आनी सर्व रितीचे पळया मागणी हांगा भेटोवन दिल्ली आसा. तुमची कितें विनवणी आसा जाल्यार ह्या वेळार तुमी चाट बॉक्सान घाला तुमची मागण्या खातीर. विशेशतः आमी तुमचे खातीर मागतले ज्योती डिसोजा सगळ्या कुटुंबाच्या मेंबर्सांक पुरा बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी सर्व शरल डिसोजा डेलिशा खातीर आमी मागता तिका संपूर्ण तरान बरी भलायकी मेळच्या खातीर. आनी विशेश जावन कार्मेन डिसोजा हिणें इंटेन्शना कडल्यान एल्सन हाका एक दुबायन बरें काम मेळच्या खातीर आनी कार्मेन डिसोजा हिका कितें पयशांची कुमक तिका मेळच्या खातीर आनी अशें जायत्या जाणांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलेलें आसा. आनी की रोशन हाका एक बरें काम नवें जॉब मेळच्या खातीर रोशन किरण हाका एक नवें जॉब मेळच्या खातीर आमी मागता. आनी प्रत्येक जावन आमी मागता आज आल्बन पिंटोच्या कुटुंबा खातीर जे कुटुंबां सगळीं दुबायंत आसात आनी जायते जाणां ती पिडेस्त जावन आसात. कोविडा वरी जावंक पुरो एअर इन्फेक्शन जावन मस्त कश्टांत आसात. तांकां कुमक मेळच्या खातीर देवाचो आदार मेळच्या खातीर तांची पिडा शिडा सगळी गूण जावच्या खातीर आमी मागता. आनी प्रत्येक जावन मारिया म्हणलें एक बहीण कॅन्सर पिडेन वळवळटा तिका संपूर्ण सुटका मेळच्या खातीर. फेलिसी म्हणलें एक बहीण कॅन्सर पिडेन वळवळ तिका संपूर्ण सुटका मेळच्या खातीर. जे नारायण म्हणल्यार बहिणीक संपूर्ण सुटका मेळच्या खातीर. रेनिटा म्हणल्यार तरणाट्याक संपूर्ण सुटका मेळच्या खातीर. आनी प्रत्येक जावन जॅस्लीन आनी क्लॅरिटा हांकां सर्व इन्फेक्शनान लंग्स इन्फेक्शनांतून सुटका मेळच्या खातीर. क्लॅरिटाक हार्टाचे प्रॉब्लेमांतून सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया. आनी सगळीं आनी कितें मागणी तुमची आसा ती सगळीं देवा थंय भेटोवन दिवन देवाची काकुळटांनी कृपा वेळार समेस्तां खातीर आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. हिरा बाबा रेकला उरेदका शंदर वेरेकार बल रेकला जीजा जीजा जीजा. थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड ग्लोरीफाय एंड माइटी गॉड. हालेलुया. वर्शिप लॉर्ड जीजा. हिरा बाबा रेकला उरेदका शंदर वेरेकार बल रेकला जीजा. थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड ग्लोरीफाय एंड माइटी गॉड. हालेलुया. वर्शिप लॉर्ड जीजा. हिरा बाबा रेकला उरेदका शंदर वेरेकार बल रेकला जीजा जीजा जीजा. थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड. हर एक पिडा शिडा तुज्या नांवान पयस वचून ह्या वेळार हर एक वायटाच्यो शक्त्यो व्हायरल इन्फेक्शन या कोविड इन्फेक्शन कोणाक परत जालां सगळं तांच्या जिवितार पयस वचून हर एक कॅन्सर पिडा तांच्या पयस वचून जेजू. कामनांतल्यान बरी कामां मेळोवन दी सुमया जेजू. बरो फुडार सोदतल्यान बरो फुडार मेळोवन दी जेजू. बरें सैरीक सोदतल्यान बरें सैरीक मेळोवन दी. आशिर्वादीत कर जेजू. कोणाची पुरा पिडा शिडा आसा सुमया जेजू. फ्रांसीस पिंटाच्या पाठीच्या गाण्याची दूख संपूर्ण गुण सावन दी मंगळा जेजू. मागता सुमया जेजू. विल्मा क्वाड्रसाच्या सगळ्या बाबा गांठी गांठीची दूख सगळी बरी जावन दी बाबा सुमया जेजू. तांच्या कुटुंबान सगळें बरेंपण जावन दी आशिर्वाद मेळोवन दी म्हणून मागता सुमया जेजू. आमच्या सकाळच्या मागण्या एटेंड जाल्यार होली स्पिरिट टीमाच्या सोर्सां खातीर सांजेच्या 5:30 तावन 6 वरां आमचो मागण्या एटेंड जाल्यार समेस्तांचेर तुजी धराळ आशिर्वादां घाल. आनी सकाळांक आज ह्या मागण्याक एटेंड जाल्यार समेस्तांचेर तुजी धराळ आशिर्वादां घाल म्हणून मागता. हे मागणी आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिय कृपेन मुरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फॉलच्यो कशें जेजो भगवंत ते मरिय देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनयतिकार आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां 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 सर्वता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या दिसा मागण्या जॉइन जाल्यार समेस्तांक तुमकां बरें मागता. सर्वांक बरी रात मागता. समेस्तांक गूड नायट.